ताज्या मुखार वता. नाव वी स्पोक अबाउट द मेरिट ऑफ दीस. लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इट. आतां आज जेन्ना राजकीय पक्ष हे मागतात ते कित्याक मागतात? ते जातीच्या राजकारणा खातीर मागतात काय आमगे राजकारणाची जात बदलपा लागला म्हणून मागतात? ते कित्याक मागतात? त्यांचो विषय असो जाला की सेन्सस आमचो पुराय जावंक ना, ह्युमन रिजर्वेशन जाला, इंडिया आघाडी आणि NDA आघाडी अशे दोन आहात. सो NDA आघाडी त्या गव्हर्मेंटाच्या सेन्ससाचेर डिपेंड आहा. हांगा बिहारान हे फर्स्ट बिहार स्टेट कितलेशेच पयशे खर्च करून हे स्पेशल सेन्सस तेंच्यांनी करून घेतले. आणि हो आता इंडिया आघाडीचो एक इलेक्शनाचो कॅम्पेनिंग प्रोग्राम जाला की आमकां जाय, आमकां अशा पद्दतीन कास्ट बेज सेन्सस जावपाक जाय. सो दीस इज देयर पॉलिटिकल एजेंडा. तेतूंतसून कितें जातलें, कितें फायदो जातलो, कितें नुकसान जातलो हांचे तांकां वयरसून तुमचो आयचो प्रोग्राम ते गेले राज्यपाला कडेन दिले तेंच्यांनी. तेचेर आतां तूं डिबेटाक आपयशी काय तांकां चिंतचें पडटलें अरे गेले खरें कित्याक गेले असो 2 दीस अभ्यास करी जाल्यार मागीर कितें तरी ते सांगतले कळ्ळें तुका. पूण हाचेर तेंच्या विशयाचेर आमी यात नाका ते कितें करतात. एक गजाल सुरेश भाऊ हो गजाल कळटा काल प्रधानमंत्र्यांची भाशणां आयकतकीरय बी. सो दीस इज अगेन टर्निंग आउट टू बी दॅट मंडल वर्सीस कमंडल कायंड ऑफ पॉलिटिक्स. कारण ह्या वटच्यान सांगतात कास्ट बेस्ड सेन्सस करया, त्या वटच्यान प्रधानमंत्री म्हणटा की आपल्या खातीर गरिबी हो सगळ्यांत व्हडलो सेगमेंट आनी आपूण वेलफेअर तांचे बरा पावयतलो. सो एक वटेच्यान पांडुरंग आनी किशोरा सारके लोक म्हणटात की हो सेन्सस जावचो, दुसरे वटेच्यान तुज्यान जॉयला सारके लोक म्हणटात की तुमी गरिबा कडेन पळयात. सो हे राजकारण कितें हाजे फाटलें? एक्चुअली हो प्रश्न डिबेट करपाचो इतलो सुद्दां उरूना, इतलो क्लियर आसा की फाटली 60-70 वर्सां आमचे कडेन रिजर्वेशन आसा. आनी रिजर्वेशन जावन हे जे वेगवेगळे समाजाचे म्हणजे समाजाच्या बऱ्या खातीर म्हणून रिजर्वेशन सोडून जे कोण राजकीय आरक्षण सोदता, कोण शिक्षणां सोदता. आनी आतां शिक्षण बी दिवन समाजाचें सबलीकरण हें जावंकूच जाय. गव्हर्मेंट शूड बी अ फॅसिलिटेटर फॉर पुअर. जो कोण गरीब आसा, जो कोण विकसीत आसा ताका सरकारान फॅसिलिटेटर म्हणून जावन ताका वयर काडप. पूण खंय ना खंय मेरीट सुरू जावंक जाय. खंय ना खंय मागीर फुडें ताका मेरिटाचेर सोडूं जाय. तुजी तांक वाडली मरे, नाव यू फायट दीस सोसायटी ऑन युअर ओन. तुका तांक वाडोवपा खातीर हांव मदत करता. नाल्यार कितें जाता आज जालां कितें रिजर्वेशन जावन तुमी पॉलिटिकल सेन्स हें काडात, डाटा काडात. आज मेरेनचे सगळे आमदार आनी मंत्री हांगा अमूक एका विशिश्ट मागास जमातांतले हाजेर डिसप्रपोर्शनेट हाज्यो केसी आसात. महाल बांदले अमूक एका आडनावाच्या आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी महाल बंगले सुद्दां न्ही, डिसप्रपोर्शनेट वर्थ क्रोर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एसेट केजी आसात. सो ते फुडारी थंय जाले, तुमचो समाज थंयच आहा. सो दीस इज कोणाचें कितें हें जें आसा तें फायनली इट हॅज टू ट्रान्सलेट इनटू इकॉनॉमीक बॅकवर्डनेस. समाजान इट इज मेरिट बेस्ड. समाजान सबलीकरण करचें, सरकारान सबलीकरण करचें दुर्बल घटकांचें. आनी पूण एकदां सबल जालो की जंय नोकऱ्यो अथवा ज्यो कांय मिळकतीची जी गजाल आहा थंय ताका मागीर तुजी तांक वाडली मरे, नाव यू फायट ऑन. आनी सरकारान गरिबां कडेन पळोवचें, गरिबाचें सबलीकरण करप तांकां सक्षम. जाती कडेन धर्मा कडेन पळोवचें जाती कडेन धर्मा कडेन. पांडुरंग बाब, दीस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आतां ह्या विशयाकडे हांव सुयेशा कडेन पूर्ण सहमत आसा. मेरीट आनी तुवें स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाका दिसलें हांव सहमत ना म्हणटलो. मेरीट हें जायच. आनी ताजें म्हाका दिसता पयलीं फावट सरकारान जे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केलां आत्तां ह्या राजकारणाची दुकानां बंद जातलीं आनी ते मेरिटाचेर लोक भरतले अशें म्हाका दिसता. अपेक्षा आहा. आनी दुसरें गरीब जो आमी म्हणटा, सो म्हाका दिसता की ताका एक न्याय मेळपाक जाय. आतां रिजर्वेशनाचो फायदो असो घेतात कांय लोक की एकाच घरान 2-2, 3-3 भुरगे लागल्या तरी ते रिजर्वेशन कॅटेगरीन आसात. आनी त्याच समाजान अशे लोक आहा की तांकां बावड्याक खावपाक सुद्दां दोन वेळाचें जेवण मेळना अशेय लोक आसा. म्हणजे केपें सांगे 70 जर गेले तूं जाल्यार अशेय लोक मेळटले जांकां ताचें नांवां जमनीर ना तेंची, जेंच्या कडेन सारकीं घरां ना, घरान कोण मेळकत बरोबर. ही वस्तुस्थिती ग्राउंड रियलिटी लोकांचे आहा पळय, तुम्ही ग्राउंड रियलिटी सांगता पळय पांडुरंग बाब, ती म्हाका पडटा. पण म्हजो प्रश्न कितें आहा की टुडे इट इज स्लोली टेकिंग अ शेप ऑफ 2 पॉलिटिकल नरेटिव्स. परत दॅट मंडल वर्सीस कमंडल म्हणटा पळय आमी. एक वटेच्यान हांगा कास्ट बेस्ड सेन्ससाचो मुद्दो मुखार येता, दुसरे वटेच्यान काल जर तुमी प्रधानमंत्र्याची भाशणां आयकत तांणी सांगलां की आपूण गरिबा खातीर काम करतलो. तो गरीब मागीर कोणूय आसूं. सो अगेन इट इज. आनी ताणें तो हिंदूंचो विशय आपल्या भाशणा भितर हाडलोच. सो डोंट यू थिंक जेन्ना 2024 आनी इलेक्शन लोकसभेचें अप्रोच जाता ही 2 नरेटिव्स
आज शेप घेवपा लागल्यात. प्रमोद हांव एक गजालीक इंटरव्यून करता. तुमी जर 2047 हो विकसीत भारताचो आनी 15 ट्रिलियन 20 बिलियन ट्रिलियन हाजे गजाली करतात इकॉनॉमीच्यो आनी 2047 हो विकसीत भारत इज वॉट. इट हॅज टू बी इन ट्यून विथ अमेरिका, चायना, UK हांचे स्टँडर्डाचेर पर कॅपिटा इन्कम, देशाचे इन्कम, देशाचो GDP त्या लेवलाचेर. तुमी जर तें उद्दिश्ट दवरतात जाल्यार हांगा 25 वर्सां आदीं असली मंडल आनी कमंडलाचे निकश लावन यू कांट गो टू 2047 शिफ्ट ताका एक वेगळोच पावंडो जाय आणि वेगळ्याच लेवलाची शिफ्ट जाय. लेवलाची हय पांडुरंग बा, हांव तें म्हणटा ही 2 नरेटिव्स आज शेप घेतात न्ही, ताणें तर तिसरो अजेंडाचोच मुद्दो काडलो की एकूण हाजो फाटलो अजेंडा कितें. बट आज ही 2 नरेटिव्ह शेप घेतना दिसना तुमकां. प्रमोद, खंयच्याच राजकीय पक्षाक तो कितलोय व्हडलो बडाय मारो, खंयच्याच राजकीय पक्षाक हे जो कांय घटक आसात जातीपातीचे हांकां तूं वगळूं शकना आनी टाळूनय तूं राजकारण करूं शकना. आनी जे लोक 2014 भारत स्वतंत्र जालो म्हणटात पळय, तेंच्यानी आतां ह्या भारताची पुनर्रचनाच करची पडली ना. 14 म्हटल्यार लागींच पावलें ना, आमी पयरच स्वतंत्र जाले अशें म्हणटात कांय लोक ते. ओके. ऑन दॅट पॉयंट जोयल, डू यू थिंक these 2 narratives are going to be very dominant narratives in the next election? Yes, of course, and these are very crucial narratives because a large section of the voter is holding these 2 narratives. The government cannot ignore caste-based politics, and also they cannot ignore welfare and economic backwardness of people there. So they are trying to balance right now. What Modi is doing is addressing both. Eventually the constitution tells you that you have to go for a caste-based census, and then that's the way it has to go. When it will go is another question.